कब्रस्तानाच्या विषयावयल्यान सगळेच राजकीय पक्ष मुस्लिमांचो कित्याक वापर करून घेतात। सगळेच सांगतात आम्ही तुमच्या वांगडा आसात, पण आयज मेरेन कोणेच आमकां मदत केली ना वा आमचो प्रश्न सुटावो केलो ना। अंजुमन मुसलमान शिक्षण संस्थेचो अध्यक्ष अशरफ पांड्यालान खंत उक्तायली। राजकीय पक्षांनी ही फटिंगपणां बंद करची, तशेंच फुडले कसलेच बाबतींत तांकां ग्राह्य धरचें न्ही अशें तांचें म्हणणें। तेहजीब टीव्हीचेर येवपाशिल्ल्या तांच्या रियलिटी शोची म्हायती दिवपा खातीर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत अशरफाक कब्रस्तानाच्या विशयावयल्यान प्रस्न केल्लो। आवाज ए हिंद रुहानी आवाज की तलाश हो तांचो शो। ह्या शो खातीर 8 आनी 9 डिसेंबराक रुमडा मळांतल्या अंजुमन मुसलमीन सभाघरांत ऑडिशन जातली। हातूंत निवड जाल्ल्यांक दिल्ली धाडटले। The issue of Kabristan came up at the press conference wherein the members of the Ashraf Pandal were promoting their upcoming TV reality show on Tehzeeb TV. This reality show, Awaz e Hind Ruhani Awaz Ki Talash, the auction and the audition of the same will be held on the 8th of December from 9 in the morning to 6 in the evening at Anjuman Isahul Musalmin Hall in Rumdawal. The selected participants will be called for the competition in Delhi in future. आणि आम्ही आता अशी आमकां कळून येयला की आमचो फकत यूज जाता म्हणून हो आमचो फंडामेंटल रायट। आणि हे कितें जातात, प्रत्येक बाबा आयलो गव्हर्मेंट आयलो की एक आमकां जागो दितात, आमचो लीज डीड करतात आणि मागीर दुसरो गव्हर्मेंट येतात आणि तो एक ओपन जाता आणि ते काडटा दुसरे उडयता आणि तशेंच आमकां सारकें हँगींग केल्या भशेन दवरतात। आमचो एकच गव्हर्मेंटा कडेन या म्युन्सिपालिटी कडेन आसा बाबा हो आमचो रायट, आमी डिमांड करतात, जाता ते बेगीन आमकां हें दिवचो। आमी खंयचें घेवपाक तयार आसा, खंयच आमकां कोता येता, पूण आमचो हो आमचो डिमांड, आमचो इतलो वर्साचो हो डिमांड आणि आयज आमी सफर जातात। आमच्या ह्या खबरस्तानान आख्खे सालसेचे लोक थंय हें करतात आणि हो आमचो निमाणो म्हणटा तो हे आमचे हक्क आसा, ते हक्क आमकां कितल्या वर्सान फकत यूज करून घेता आमचो। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार।